बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजूक बोपय सक्रामेंतान स्वागत करया. आराधनाचें गीत गावया. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्तीन माना कालत्या काळजा करता तुका नामा. भक्तीन माना कालत्या काळजा करता तुका नामा. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयता. हरी एक दिसा भक्त्याक तुका आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्तीन माना कालत्या काळजा करता तुका नामा. भक्तीन माना कालत्या काळजा करता तुका नामा. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानेचो प्रकाश फांकोसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानेचो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळो काशेता आत्मीक सकत लालयता. तुका मेळो काशेता आत्मीक साकत लालयता. हरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. कालत्या काळजा भक्तीन माना करता तुका नामा. भक्तीन माना कालत्या काळजा करता तुका नामा. हालेलुया 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 हालेलुया
थोडा वेळ देवा गरजा आणि होकळाप दिवच्यात वासांच्या देण्याने जिभेच्या देण्याने देवा गरजा आणि होकळाप आम्ही देऊया ताज्या सांगता उलोवया ताज्या सांगता उलोवया आम्ही ताज्या लागी उलोवया ताने उलयले आम्ही ऐकूया ताज्या हजारपणात आम्ही प्रवेश होऊया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज मोगाच्या देवाच्या उत्तर आमकां येता लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 9व्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 9 वर्स 28 म्हजे उपरांत तुमी सांगीत इतलें सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक जुआंव आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगरा गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखा म्हळासर सारकेंच बदललें ताचें वस्तूर परजळीक धोवें जालें आतां आमी वाचया थंयसर फिलिपी घरां भरलें हेब्रेव घरां भरलें पत्र आवस्वर 4 वोळ 16 हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 16 तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया आतां आमी जाकोबाचें पत्र काडया जाकोबाचें पत्र आवस्वर 4 वोळ 8 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8 देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो देवाक आमी लागीं सरया आनी देव आमकां लागीं सरतलो आमकां जें कितें जाय तें सगळें तो आज आमकां दितलो आज आमकां बरी भलायकी दितलो आमकां नवें त्राण दितलो आज आमकां नवी सकत दितलो आमच्या व्यापार वैवटांत तो आमकां आशिर्वाद घालतलो आमकां लाभ फोव करतलो बरे अवकाश फोव करतलो बरे अवकाश फोव करतलो आमच्या कृशेचेर आमच्या बेळ्याचेर आशिर्वाद घालतलो बरें बेळें पिकतलें बरी कृशी जातली आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालतलो बरो 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 सांबाळ आमकां मेळटलो बरो प्रतिफळ आमकां मेळटलो आमच्या आस्पदीक वाडटलें आमकां ग्रेस काय मेळटली आमकां जें कितें जाय तें सगळें देव आमकां दितलो दुस्मनाच्या हातांतलो तो आमकां निवारतलो तर तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया तुमी दोड्या मनाचे न्हू तुमचे अंतस्करण नितळ करा तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया तुमी दोड्या मनाचे न्हू तुमचे अंतस्करण नितळ करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान देव आमकां भोव वर्त्यो संगती आज बसयता त्यो बसवणे आमी जोडचे खातीर आमी देवाक निरंतरी अर्घ आनी होगलाप दिवया देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाच्या हजरपणांत आमचो वेळ आमी करशी आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया विशयी जावन ह्या हप्त्यांत हांगासर जाय जे आसले देवी कलोरेत्र मंदिरांत भुरग्यांची रेतेर आमी रद्द केल्या कित्याक ह्या हप्त्यांत भुरगीं एग्जाम बरोवन आसात परिक्षा बरोवन आसात देखून भुरग्यांनी तांच्या परिक्षेन बरे मार्क्स काडचे खातीर सर भुरग्यांक बसत आमी मागया हर एका भुरग्याक बसत हर एका स्टुडंटा बसत विद्यार्थी बसत परिक्षा बरें जाल्यार हर एकल्या बसत आमी काळजांत हांव मागया तशेंच येवच्या आयतारात हांव ऑक्टोबराच्या 15 तारखेक हांव सांजेर 6 वरांत हांव हांगासर प्रारंभ जावची ती भुरग्यांची रेतीर व्हडां सांगता तरणाट्या सांगता ती अपुर्बेची जावच्या एस जावच्या चड आनी चड लोकांनी येवन हांगासर सर तांच्या भुरग्यांक आपणान भुरग्यांनी प्रायन आनी जाणवण वाडच्या बसत आमी भक्तीपणान आनी भवार्थान आनी विस्वासान आमी मागया ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೊರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿದಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. भोवमुगाचेनो स्वामी जेजू ता भरगोड्यार रुपांतर जाता. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलान 9व्या अवसरांत 20 आनी 8 वडीर. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 9 वर्स 28. 8 दिसा उपरांत स्वामी जेजू पेद्रू जुआंव आनी जाकोबाक घेवन दोंगरार सोडलो आनी थंयसर तो मागण्यार आसतना रुपांतर जालो. आमी पळयता तीग जाण पेद्रू जुआंव आनी जाकोब जेजू सांगता त्या ताबोर गुड्यार सोडतात. म्हणजे जेजूक जायत तशीच आसल्यारय हे तेग जाण जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करतात.
कितलो तूं जेजूक लागशिल्ल्यान पाटलाव करताय तितलो तूं जेजूचे रूपांतरपण पळयताय आनी तूं रुपांतर जाताय. आमी पळयता सुर्याच्या भोंवतणी जायते ग्रह आसात. खंयचे ग्रह प्लॅनेट सुर्याक लागीं आसता तातूंत विशेश ऊन आसता, ऊब आसता. कितले सुर्यातावन पयस सरताय तितली ग्रहांत ऊब आसना, थंड. प्लुटो, नेपच्यून भोव पयस आसात, थंयसर विशेश सोसूंक जायना तसले यू आसा. आमी कितले देवाक लागीं सरता तितले आमी देवा थंय पवित्र जाता, भाग्यवान जाता. देवाचे दैवीक आशिर्वाद आमी जोडटा. गेले त्या 10 दिसांत हांव न्हू दैवीक लोरेत मंदिरांत वार्षिकोत्सवाचो कुरपेचो शिवर आनी देवाच्या उतरांचो शिवर आसलो. देवाच्या उतरांचो शिवर 24 वरांचे मागणे, रातीचें जागरण, हप्त्याची रेतेर आनी 3 दिसांची विशेश देवाच्या उतरांची रेतेर. आनी ह्या रेतेर वेळार आमी देवाक लागीं सरता. कितले आमी देवाक लागीं सरता तितले आमी पवित्र जाता. थोड्यांनी म्हाका सांगचें आसा, फातर हांव एक पातकी, हांव अयोग्य, हांव देवा लागीं येवंक फावो न्ही, एक रेतेर करूंक फावो न्ही. म्हाका हें चिंतप सारकें न्ही, हें चिंतप सारकें न्ही. कित्याक आमी सर पातकी, आमी सर अपवित्र, आमी सर अयोग्य, आमी सर देवाचे कृपा होगडायलेले. आमी देवाक लागीं सरासय. कितले आमी लागीं सरता ताच्या कृपेच्या त्या उजवाडांत, परसडांत, त्या महिमेंत, त्या उनांत आमी चड आनी चड पवित्र भाग्यवंत आमी जाता. जो हांव जाकोब, पेद्रू भाग्यवंत न्ही. बगार समया जेजूक ते लागीं सरले, लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव केलो. आनी थोडे जाणांनी पयशिल्ल्यान पाटलाव केलो. तो जुदास म्हणयत पयशिल्ल्यान. तो केवळ नांवा परतें जेजूचो शीश जावन आसलो आनी केवळ पयशांचेर ताचें मन आसलें. आनी उपरांत आमी पळयता जेजूक विक्रीत करून विकूंक सयत ताणें पळयलें. थंयसर 12 जाण थंयसर जेवणार आसतना तो पयलेंच येतानाच वेळ करून आयलो. जावंक पुरो जायते पयशांची वय तकली पडापड ताका आसली. आनी उपरांत अर्द्यारस उठोन गेलो. आनी थोडे जाण आमी पळयता मिसाक वेळ करून येवचें आनी अखेर जावचे पयलेंच वेचें. खंयचे एक समुदायाचें एकवटाचें एक सांगाता मेळचें आसल्यार थोडे जाण वेळ करून येतात, इल्ले बेगीन धांवतात. तांकां तांचोच म्हणलो संवसार आसा. आमी सोम्या सांगाता वेळ करचें. देवकलोरेतर मंदिरांत 3 दीस तो महोत्सव जाता आसतना कितलेशे जाणां कितलो अनुभव जालो म्हणना. हांगासर हजारांनी लोक हजर आसलो, मात न्ही सगळ्या संवसारभर 1 लाखाचे की चड दैवीक लोरेत्र मंदिराचे महोत्सवाचे त्या मागण्यांत तांणी वांटो घेतला. तांचे पैकी कॅनडांतल्यान म्हाका फोन आयले. हांगाचे रेतेर पळयल्या उपरांत ताच्या वैयक्तीक जिवितांत कितलो संतोश आनंद आयला म्हणून. ताचे व्यापार वैवट जायत्या संकश्टांत आसलो. त्या वेळार रेतेर वेळार ताणें व्हडा भक्तीपणान मागलें आनी तो म्हणटा देवाची कृपा ताणें अनुभव केली. चिंतनांतल्या भशेन तांकां परतून ऑर्डर आयला आनी ताचें बिझनेस बरें जालां. कुवेट तावन फोन आयलें. घोव आनी बायल केदाळय दैवीक लोरेत्र मंदिराची ते रेतेर पळयतात. ही तांणी पळयली आनी त्या वेळार तांकां वर्त्या तरान दैवीक अनुभव जालो. विशेश तरान देवाचें हाजेरपण तांकां भोगलें. तांच्या जुवेच्या काजाराक ती तयाराय करनासात. दोगांय दुवांक ती न्हाण दितात. हांगाचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ताचें लिंक. आनी आतां त्या दुयेच्या जिवितांत कितें समस्या आसले तांतलें देवान तांकां निवारलें. हाँगकाँगांत हांव फोन आयलें. त्यांनी सकाळीं थावन त्या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना तांकां विशेश कृपेचो शिवर अनुभव जालो. आमकां आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार कृपा आनी आधार मेळच्या खातीर देवाच्या निती सिंहासनाक लागीं सर या म्हणटा हेब्रो घरां बरयलें पत्र 4:16 बोल. गरजे आकांता वेळार आमकां कृपा आनी आधार मेळटा सोम्याता. देखून आमी सोम्याक लागीं सर आसय. कितले आमी सोम्याक लागीं सरता तितलेंत सोमी आमकां लागीं सरता. आनी तो आमच्या लागीं सरता आसतना तो अशेंच लागीं सरना. तो सर देण्याचो दातार, सर आशिर्वादाचो उगम तो जावन आसा. देखून जाकोबाच्या पत्रांत 1 वसरांत 16व्या वडीर आमी वाचता. जेम्स चॅप्टर 1:16 सर आशिर्वादाचो उगम आनी सर कृपेच्या जर जावन आसतो सर्गीचो देव बाप. ताचे थावन आमकां हरी एक आशिर्वाद मेळटा, हरी एक कृपा मेळटा, हरी एक आधार मेळटा. मात न्ही आमी हेरांक आधार दिवंक पावता. आमी हेरांक आधार दिवचे जाल्यार पयलें आमी सोम्याच्या त्या कृपेच्या शिवरांत आमी भरपूर भरास जाय. जो हांव जाकोब आनी पेद्रू जेजूक लागीं जाले. देखून उपरांत आमी पळयता 1 फावटी ते रुपांतर जाले
कशेंच कुरपेची जर तांचे थावन व्हडली तुमी जेजू ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्तांक गूण करता, मेल्ल्यांक जीव करता, अजापां वेदमिता करता. सोमी जेजू मरोन पुनर्जिवन जावन सर्गा सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्मो ताणें धाडलो पेद्रूचेर, जुवांचेर, जाकोबाचेर, हेर आपोस्तलांचेर. पूण आमकां ह्या त्यागांत विशेश परजळीक रितीन देवाची कृपा आनी देवाची पदवी आमी पळयता. तांणी जेजून केल्ल्या तसलींच अजापां गेली, कित्याक थमियाची कृपा तांचे थंय भरपूर मापान आसली. देखून जाकोब म्हणटा 4थ्या वचरांत 8व्या बडीर, जेम्स चॅप्टर 4:8, देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. मुंदरसून थंयसर जाकोब म्हणटा दोड्या मनाच्या न्हू, तुमचें मन नितळ करून घेया, तुमचे हात नितळ करून घेया, तुमचें जिवीत नितळ करून घेया. मोगाच्या बापूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. सर्वेस्पर देव आमकां परतून परतून एक अवकाश दिता ताका लागीं सरोंक. दैवीक रितीन मंदिराच्या ह्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमी ताका लागीं सरया. आमी ताका लागीं सरोंक भियोवचें नाका. केदे व्हडले पातकी आमी जाल्यार, कितले व्हडले सुखी आमचे थंय आसल्यार, कितले व्हड अस्कतकाय आमचे थंय आसल्यार ताका लागीं सरता आसतना आमचे थंय आसची अस्कतकाय, उणेपण, फातकां, खोटेपण, नालिसाय सगळी जशें व्हडा उज्या लागीं सरता आसतना खंयचेय लांकूड सयत भस्मन गोबर जाता की आमचे थंय असलें उणेपण, आमचे थंय आसचें फातकीपण सगळें भस्मन गोबर जाता आनी आमचे थंय असलें देवाचें हाजेरपण उसवाडा परसडा येता. सोमिया जेजूच्या रुपांतर थंय ताचें सीसी रुपांतर जालें. आमी रुपांतर जातले हांव चड आनी चड भाग्यवान जातले हांव. देखून बापूय सक्रामेंताचें आराधन भक्तीपणान, भावार्थान आनी विस्वासान करया आनी सर आमच्या गरजां बसतान मागया. कशें हान्ना दोळ्यांनी दुखां गळोवन मागता आनी देवान ताका सामुएल एक भुरगो दिता. एलिशाच्या त्या शिसाक व्हड पयशांचो तात्वार आसलो. रिणांत बुडोवन जीव घात करीचें म्हण ताणें चिंतलें. पण देवान वर्तें अजाप करन वय तेल भरणेंतलें खाली जायनासतना बरोवन तांच्या बापार आसा कर तें तेल विकून ताच्या पयशांचो तत्वार संपूर्ण तरान वय पयसरलो. तुज्या जिवितांत कसली आर्थीक अडचणी आसल्यार देव ती भरती कर, ग्रेस काय आशिर्वाद देव दिवंक शकता. देखून आमी आराधन करन देवाची स्तुती करया. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ ಬಾಲನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. मोगाच्यानो आमी भावार्थ दवरल्यार आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें कितेंच आसचें ना. भावार्थान आनी विस्वासान सर आमच्यो गरजो आनी त्या समान देवा मुखार आमी दवरया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगता आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. क्लारा डिसोजा उर्वा 22nd बर्थडे. कॅरल बेनेसा कोर्डा उडपी. एंटनी लेविस मणिपाल 66th बर्थडे. चार्ली डिसोजा माणियूर मुदरंगडी. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑजवर्ल्ड आनी मिशेल डिसोजा गोवा. अभिनंदन आनी कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां. देवा गर्ग आनी होगळा दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां, विस्मितां, अद्भुतां दैवीक रितीमंताच्या आराधनाद्वारे आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे तांकां हो जाल्यान. जेरोम गोन्साल्वीस गुजरात 10 months in the current job, success and progress. Benusha Lobo
जानेट लोबो हळे अंगडी, सेलिन क्रास्टा आर्वा. जायती आशीर्वाद आनी बेसांव अनुभव केल्यात. अनिता सल्डाना बॉम्बे, सांत आंतोनीच्या मानाक. मर्सिन डिसोजा ब्रह्मवर, मेबल वाज मैसूर, हेलेन पिंटो मँगलोर. पाठीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. बेंजामिन डिसोजा कॅलराय, शांती संतोष आणि समाधान लाभलेल्या पासत आणि बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. युवलिन डिसोजा फेरार, बरे एक जिवीत असो लाईफ पार्टनर देवान फाव केल्ल्या पासत. पूजा नायर नाईगांव, सर्जरी बऱ्या तरान जाली. सर्जरीचे घाई बऱ्या तरान गूण जाले. अजापानी म्हणल्या बरी मरणांतीक पिडे वरवीं तावन गूण जाली. घरांत कुटुंबात शांती समाधान मेळ्ळां. कामाच्या जाग्यार काम करूंक जायनातलें, खंत बेजाराय जातली, पण तांतलें निवारलां. आतां काम करूंक बऱ्या तरान जाता. सगळ्या कुडींत दुखी जावन तेल्यो आनी बरें जालें. पेंटाची दुखी बरी जाली. तकली पडापड आसली, राती न्हीद पडनासली, तकली पडापड गेल्या आनी रातीक बरी न्हीद पडटा. तरणाटो चेडो वायट संवेंत आसलो. देवी कुलरत्न मंदिराच्या त्या महोत्सवा वेळार ताणें नवें जिवीत जिवंक दृढ निर्धार घेतला आनी बरी जिणी जिवन आसा तरणाटो. एक बरी सैरीक जाल्या रितरी गेल्ल्या वेळारच चेडवाक बरी सैरीक जाल्या. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालें आनी काजाराच्या कार्या जाय आसल्या पयशांची विलावरी देवानंद फावो केली. ह्या सर्व पासून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया. अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग पासत मागया बरी भलायकी आनी बेगीनच बरें जावचे खातीर जॉनाथन डिसोजा बारकोरू, विशेष त्या सांग पासत प्रीतम लॉरेन्स वेगस बँगलोरू, बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी सर्जरी जाल्ल्या उपरांत संपूर्ण बरें जावच्या पासत. बेंजामिन डिसोजा कॅलराय, बरी भलायकी आनी दैवीक संरक्षणा पासत, डिवायन प्रोटेक्शना पासत. मारियो डिसोजा इस्रायल, विशेष पेंगटान दूख आसा पण गांवांत पयस आसा, सर्जरी करूंक जायना. काम करूंक बळ मेळच्या खातीर. इस्रायलांत थंयसर बरी विजा मेळच्या खातीर, बरें काम मेळच्या खातीर, प्रमोशन मेळच्या खातीर, परगांव वचोंक त्या IELTS OET एग्जामांत पास जावचे पासत, प्रवेश एग्जामांत पास जावच्या खातीर आनी बऱ्या विद्या संस्थांत एक एडमिशन मेळच्या खातीर. एडमिशन मेळ्ळां पयशिल्ल्या गांवांत, पूण घरा लागींच एका विद्या संस्थांत एडमिशन इंजिनियरिंगाक मेळच्या खातीर. MBBS करूंक भुरग्यांक एडमिशन मेळ्ळां. पयशांची विलावरी जावच्या खातीर पयशे वेळार तांकां लाभच्या पासत. आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालकाड्या पासत मागया. देवादीन जोकीम डिसोजा गोरेगांव, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, रॉबर्ट अँटनी डिकुन्ना कुलशेकर, मस्करन गेल्ल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालकाड्यान सुडास करता. आशिक विल्सन लोबो बिजयी, गोम्स गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालकाड्यान सुडास करता. आशिक विल्सन लोबो. देवादीन अनस्तल फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी प्रकाश प्रभू सर सरलेल्या मालगाड्या पासत मागता. लूसी लसरादो पुत्तूरू. देवादीन सिस्टर मारी स्टेला बँगलोरू. देवादीन लुई राफायल आरान्ना मान्समाइन मास. देवादीन तेरेसा मंतेरो एयाडी, सेप्रियन पिंटो मँगलोरू. सुदेश जॉर्ज कोयंबतूर. मान्समाइन मास तेरेसा मंतेरो मुक्का. देवादीन फादर जैसन मार्टिस SJ अबुधाबी. सर कुटुंबातल्या मालकांना उडास करता. संतोष वाज फेरार. सस्नस विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. मरण पावल्या समेस भावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दीत. आमेन. दिमयेर पडया. पपई सक्रामेंतीचे आशीर्वाद आमी जोडया आनी विशयी जावन आमच्या हर एकल्यांच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. भुरग्यांच्या परीक्षे पासत आनी येवच्या हप्त्यांत हांगासर देवी कुलरत्न मंदिरांत जावची. भुरग्यांची रितेर चड आनी चड भुरग्यांनी व्हडा संख्यान येवन बरेपण जोडच्या पासत आमी मागया. देवगाना बुकांता हूँ गीत नंबर ये 7 521.
तुझ्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता आत कामचे सौम्या मिरळता व्हडा मोनान तुका लाभता वेचीक पोता परी आमी पयस गेलेल्या तुझे कृपेन तुझे दयेन हांगा जमल्या आनी केदीस तुझे तावन पयस नाशेन तुझी ससाय आमकां दी म्हूण सौम्या मागता कालच्या काळजा मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरळता व्हडा मोनान तुका लाभता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचनो आमी देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरता कित्याक आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार आमकां देवाचो आधार सदांच मेळटा आनी तसो आधार आमी हेरांक दिवंक शकता आयच्या पयल्या वाचपांत जोना प्रवादीक देव उलो दिता निनिवेक वचून थंयसर पातक रडोवन जिणी बदलूंक सुवार्ता प्रकट करूं ताणें ती सुवार्ता प्रकट केली निनिवेचो लोक जिणी बदलयता आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालता आमकां सवांजलांत ती मोरी जेजू लागीं आयिल्ली बेथनीची मोरी जेजून तिका बक्षिल्लें आनी नवें जिवीत दिलें आनी आतां तिची भयण मार्थाय जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत करता आनी लाजर जेजूचो मोगा असो जाता पळय आमी जिणी बदलिल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत वर्ती आजापां जातात मात न्ही आमचें सगळें कुटुंबच सोम्या जेजू तें सोडवण जडून पावता तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी हर एकल्यांनी प्रत्येक रितीन देवा तें पातक रडोवन जिणी बदलूंक आनी आमचे द्वारे सगळें आमचें कुटुंबच सोडवण जडचें तशें जावं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची अस्कतकां आमची सुखी आमी वळखून घेवया सर्गींच्या बापा तूं आमकां पातक रडोवन जिणी बदलूंक रुपांतर जावंक निरंतर उलो दिताय पण तुजो उलो आमी तिरस्कार केला पातक रडोवन संपूर्ण तरान जिणी बदली नासतना अर्द्या कुरा मनान आमी क्रिस्तांव जावन जियेल्या आमकां तूं बक्षी सोम्या काकुतकर सौम्या ककुतकर सोम्या जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान तुवें आमच्या सोडवणेचें मोल दिलाय कुर्सार ते वर्ते वळवळे आमच्या पातकाची शिक्षा जावन सोंसल्याय तरी तुज्या कुर्सा म्हळ्यार उबे रावन तुजें तें नवें जिवीत जियोंक आमी इन्कार केल्ल्या बसत आमी बक्षाने मागता क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता ककुतकर सोम्या जेजू तूं पुनर्जिवान जावन सरकार सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसोन आमच्या खातीर तूं विनंती करताय तुवें तुजो पवित्र आत्मो धाडलाय त्या पवित्र आत्म्याच्या आधारान भाग्यवंत आनी मागण्याची जिणी जियोंकी आमी इन्कार केल्ल्या बसत पवित्र आत्म्याकच आमी तिरस्कार केल्ल्या बसत बक्षाने मागता सोम्या काकुतकर सौम्या ककुतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळे सो बाप तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ल्या प्रासडस आनी तांणी आशिल्ल्या प्रासडस तूं दिताय तुज्या काकोळची सर आमची पातकां बगोस आनी जे आमी मागोवंक फुडें सरना तेंय तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें ऊठ आनी निनेवाक त्या व्हड शाराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवास्यांक परगट कर जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवाक गेलो निनेवे एक भोव
व्हड शहर तांतल्यान चलोन वचूंक 3 दीस लागताले. जोना शारांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगडोंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवाच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणी वस्त्रां पांगरली. ही खबर निनेवाच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासनांतावन उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडली. गुणी वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवांत अशें परगट करूंक लायलें. रायांचे आनी तांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाणे मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गुणी वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या आताक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एकादा वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपल्या वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हणून ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तशें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. पाताळांतावन सोम्या हांव तुका भोव मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान चीत दिवन दीत म्हज्या कालत्या विनंतीच्या ताळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बोगसाणें. आमकां आसा तुजी भयाभक्त. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. ही इस्रायला सोम्याची वाट पळोवन राव. कित्याक ताचे लागीं आसा काकुळत. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायलाक ताच्या सर खोटेपणांतलो सोडयतलो. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर आयकोन तें पाळतात तीं चड सुभागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सौभे असो. तुमचे सोबे असो. लुकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेशू आणि त्याचे शिष्य पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेशूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून त्याची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता सरभाराई कारच्यार पडली आनी जेशू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नायमो. तिका चिखे म्हजे कुमखेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका साब देवन म्हळें, मार्ता मार्ता,
तू सभार सांगते विषयांत कंद हुस्को कर्ण आसात पण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांठो विंसून काडला आणि तिचे लागसो तो काढणं वरचे नांत. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाचे न्हू. देव आमच्या जिवितांत प्रवेशत आसतना खंयच्या थरान आमी प्रतिक्रिया दिता हे आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्ट जाता. जॉना प्रवादीच्या बुकांत आमी थंयसर सबार जाणांक पळयता. पयले जॉना तो एक प्रवादी, तो एक जुदेव भक्तिवंत देवबिरांतीचो आनी आपणाकच फारिसेव म्हळ्यार अपरबेन सर नियमां पाळटलो म्हण तो चिंतलो. पण जेन्ना देवान ताका म्हळें वच निनिवेच्या लोकांक पातक रडोन जिणी बदलीशें, तांकां देवाचो ताळो सांग म्हणटा आसतना मात्र हो कितें करता, निनिवेक वचना. कित्याक निनिवेक वचना? तो भियेलो. निनिवेचो लोक पतकी खोटो आनी तांचो राय तोय भयंकर भिरांकोड क्रूर तो देवाचो ताळो आयकोनसो ना म्हणून ताणें पयलेंच जिंकलें. आनी तो तार्सीसा गेलो. तार्सीस म्हळ्यार एक मजा मारचो गमतां करचो पातकी गांव. बरो मनीस आसलो जॉना. तार्सीस वचून पाड जावंक पळयता पूण देवान ताका सोडलें ना. एक दर्यांत आसता आसतना, तारवारचेर आसता आसतना थंयसर तारवारचो तो तांड येयली आनी तारवार आसले सगळे लोक ते देवाचेर पाती येतात. वारें वादळ येता आसतना देवाचेर पाती येवन तांणी सोडती घाली. हांगा नीज देवाची वळख नासली देखून सोडती घालून तरी देवाची खुशी तांणी जाणा जावंक पळयली. ही आनी एक तराची प्रतिक्रिया. आनी आमी जाणा उपरांत तांणी जॉनाक दर्यांत उडयलो. आनी दर्यांत उडयता आसतना थंयसर व्हड एक मासली येवन जॉनाक गिळटा. ती मासली एक मनजात जाल्यार देवाचो ताळो आयकता. जॉनाक गिळटा आसतना तिचे दांत जॉनाच्या कुडीक लागनाशें, ताका कांय आपाय जायनाशें. मात न्ही तिच्या पोटांत तोंडा भितर आसलें तें वारें जॉनाक मेळाशें आनी त्या पोटा भितर त्या दर्याच्या गुंडायंत आसल्यार जॉना मोरानाशें त्या मासलेन बरी करून ताची जतन घेतली. जावं पुरो आपणाची थिपी सयत ताका लागनाशें. पळया देवाचें उतर मासली सयत आयकता. आनी तेन्ना देवान ताका म्हळें 3 दिसा उपरांत त्या मासलेन ताका दर्या तडीर वंकलो आनी परतून ताणें पाटी येचें पडलें. तारसूसाच्या वाटेर आसल्या जॉनाक देवान परतून पाटी हाडलें आपल्या गांवाक इस्रायलाक. परतून देवान ताका म्हळें वच निनिवेक. आनी आतां थंयसर स्पश्ट तरान बरोवन घाला निनिवे शहर हे देव व्हड आसलें की 3 दीस लागतले सोलोन गेल्यार. आतां जेन्ना जॉनाक कळ्ळें देव आपणा सोडिना म्हणून ताचें काम अर्दें गुरें करता. अर्दें गुरें न्ही, ओन्ली 1/3. 3 दिसांची वाट आसली. 1 दीस मात चलता. तो 1 दीस चलता एकच फावटी सांगता पातक रडा जिणी बदला. देवान सांगला नाजाल्यार नासा तेल्यात. आनी उपरांत पयस वचोन बसून पळोवंक लागलो. ताची एकच आशा हांवें सांगिल्ल्या बरी जायचे आनी निनिवेचें शहर पडोन वचाचें. पळय ताका समजोना देवाची मांडावळ. देव पातक रडोन जिणी बदलूंक उलो दिता आसतना आमी पातक रडल्या वेळार तो देव ताणें सांगलें तें करना. थोडे फावटी भुरग्यांक आवय बापूय बेश्टयता. ताचो अर्थ न्ही मारता म्हणून. मारता रे म्हणटात, मारिना. घरांतले भायर घालता रे म्हणटात, घरांतले भायर घालनात. त्या रितीन देव दया दाखयता. पळय निनिवेच्या लोकांची प्रतिक्रिया. राय तक्षण एक उपवास प्रगट करता. ताच्या मंत्रींनी, ताच्या अधिकाऱ्यांनी, सगळ्या लोकांनी मात न्ही जानवरांनी सयत उदक सयत आपण नासतना कितेंच काण कांय नासतना उपवास करी. तांणी सगळ्यांनी उपवास केलो. पळया थोडे फावटी पातकी देवाचो ताळो चड आयकतात. पळय पुस्तकांत परतून परतून तोचो संदेश येता. देखून तूं कितलो बरो, कितलो भाग्यवंत तें गरजेचें न्ही. तूं देवाच्या ताळ्याक विधेय जाताय की. पळया निनिवेचो लोक बदल्लो. स्वामी जेसूस देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार
मोरी ताच्या पांयान तळा बसून रोडोन आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसून ताचे उमे काण घेवन भोव सुगंध द्रव्य आनी जेजूचे पांय सयत ती पुसता पातक रडटा जिणी बदलिता सगळे लोकांक जितले ती एक वायट स्त्री म्हणून आनी इतली बदलावण तिच्या घरांत आयली की ती पातक रडल्या उपरांत रुपांतर जाल्या उपरांत तिची भयण मारता जेजूक आनी शिसांक आपणाच्या घरा स्वागत करता आनी मारता जेजूची शिसांची सरबराय करता आनी लाजर जेजूच्या मोगासो जाता थंयसर बेथानींत जाल्ली ती बदलावण आनी तें कुटुंब भाग्यवान जाल्लें विविध तरांची प्रतिक्रिया आमी पळयता मोगाच्या न्हय विविध तरांच्या प्रतिक्रियेंत हांव आनी तूं खंयसर आसा हें आमी आज नियाळ करया ध्यान करया सगळो दीस वय आमी देवाक लागीं सरया देवातय रुपांतर जावया देवाक मोगाचें जावया आमेन. आयल्यावा मी तुझे वेदी लागी बापा भेटोच्या गाणी पातकी आम्ही पूर्ण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी काम घे बापा ही काणी कामची मोगा भुरग्यांनी देवची. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मेसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवा सवय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. की तुमच्या आदंते बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे नक्की पयस विचारवा सर्विस फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तेंच बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक आनी अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय वो भारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थना तुजी होडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गींच्या सर्तता भक्तां सांगाता तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दबारासो सर्वेस्पर सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगळी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सूख ढास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याचगी वर्गा बराबर ती का प्रीती मोगांत वाढाई. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मर्या देवाचे माया संगती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाचें राज आमचे मदें येवच्याक देवा बापा लागीं आमी भक्तीबणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत दादोसकाय आनी सवस्तकाय फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान आत्रेकतल्यान आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. तेरा जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तच्या सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शिडी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुझ्या मदतीन म्हाका पावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E3 पानसंकोश 40 काळजां राबो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता.
जालो रगत वारायले मुजी पातकां झुली नव्या जिवा म्हाका भरलो काळजां रावोंक आयल्या मोगा जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. अत्रेकाच्या कुंभाराचें मागणें मोगळा जेजू मंगळा जेजू तूं बोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हज्या सांगाता तूं सदांच राव. म्हजें घराणें तुका हांव समर्पण दितां. म्हज्या कुटुंबाच्या सोर संद्यांक तुजे थंय रुपांतर कर. नव्यान रचन कर. आमी हरी एकल्यांनी पातक रडोन जिणी बदलीशें कर. तुका आमच्या जिवितांत स्वागत करन तुजी सुवार्ता हेरांकी आमी परगटेशें कर. तुजे थावन मेकळो जावंक आमकां केदीच सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. महिमेवोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां बसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अधीक संपूर्णेन तुज्या देवसैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्तमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवमोगाच्यान उडासतोरा येवच्या हप्त्यांत आयतारांतावन ब्रेस्तारा पर्यंत भुरग्यांची विशेष रेतीर आसतली. थोड्या भुरग्यांक 4 दीस रावूंक जाय जाल्यार 1, 2 या 3 दीस रावूंक जाता जाल्यार आपण हाडा आयतारा संजेर 6 वरार ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर संजेर 6 वरार जावन रितीर प्रेस्तारा दनपरां पर्यंत आसतली. आनी विशेष जावन परवां शनिवारा ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर सकट भुरग्यांक आपण हाडा. आविलाच्या सांतेरेसाचें फेस्ती त्याच दिसावन आसा. आनी ल्हान भुरग्यां खातीर विशेष मागणें आसतलें शनिवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत. विशेष जावन डिवायन एंजल्स दैवीक आंजाम आसत. देखून मोगाच्यान हाडा तुमच्या भुरग्यांक दैवीक रेत मंदिरांत ऑन सॅटर्डेज 3 p.m. onwards. Father Jacob Malabarkal is ready for counseling the young children and also elderly, all people. तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुका उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिया. पासोत ताच्या मोगा पासोत भरत्या बुकार तासो बाबुळ्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी ती जियेवंक काजार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या बुकार तासो बाबुळ्या. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगेवन पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.